मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरखधंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे क्षण आए हैं जब एक शक्तिशाली और निर्णायक कदम की आवश्यकता महसूस की गई। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार, इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोटें भी जब्त की गई हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है, उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। देशाच्या पंतप्रधानान एक धाडसी निर्णय घेतलो आणि चलनातल्यो 500 आणि 1000च्यो नोटी
विथड्रॉ केल्यो. म्हाका दिसता ही गजाल म्हळ्यार इट इज अ मास्टर स्ट्रोक. काही गजालींक चॅकमेट करणे आवश्यक असता, तें माननीय पंतप्रधानान योग्य पद्दतीन केलें अशें हांव म्हणन. ब्लॅक मनी जो आसा, जो प्रचंड प्रमाणान ह्या देशान आसा, तो सोंपतलो. तेजी फक्त तुमच्या कागदार तुमी बरयल्लो कागदाचें म्हत्व आसा, कारण तुमी महत्वाच्यो गोश्टी बरयल्यात. तो इट इज वर्स दॅन कागद. हजाराची जी बंडलां आसात किंवा 500ची बंडलां आसात जी दवरलेलीं आसात पेटयो भरून, खास करून इलेक्शनाची स्वप्नां पळयणारे जे आसात नोटांच्या आधाराचेर गोंयांत आसात किंवा देशभरांतल्या अन्य राज्यांनी आसात, अमक्यो पेटयो आसात आनी त्यामुळे म्हजें थारलां प्लॅनिंग आसा तें सगळें एका वेळार खाक जालें. इट इज प्रो पीपल डिसिजन. हाच्या खातीर सामान्य मनशान पॅनिकी करची न्हय. 2-3 दीस गडबड जातली, पूण सामान्य मनशाक खंयच भुरदंड जावचो ना हाची काळजी केंद्र सरकार घेतलें आनी राज्य सरकार तेज्या बरोबर आसतलें. मंगळारा मध्यान राती प्रधानमंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून राज्यांत पुराय तरेन खळबळ मचल्या. राज्यांतले पेट्रोल पंप तशेंच सगळ्यो सरकारी बँकोय बंद आशिल्ल्यो दिसतात. प्रधानमंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णया कडेन तुमी राज्य सहमत आसा? बरो निर्णय घेतला. आनी कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? ते म्हणटाले ब्लॅक मनीक म्हणटाले, पूण ब्लॅक मनीक एक आवड जावंक शकता म्हाजे तरी. आज मार्केटान गेले आज सगळं कांयच गमण मेळना सामान. सगळें पळय सामान हाडटा करतले कितें कितें काम. आयच्या दिसा बंद पडटा मरे आमचें काम धंदो. बँकेनी घेवन जाय न्ही 1-4 दीस तरी. पब्लिकांनी आयकूंक जाय न्ही थोड्यांनी मार्केटींग आसा तांकां बरें. निर्णय घेतला तो एकदम बरोबर आसा, पण कितें आसा जे आमचे आतां ट्रान्झॅक्शन चलता 30 तारीख दिल्या न्ही, तर बाकीच्या लोकांक जे आसा दुदाक सकाळीं गेल्ले दुदाक, मागीर आतां मार्केटान वता तर कितें हाडपा वतले किंवा सामान हाडपा जाता. आमच्या कामात धंदो न्हू, आमी बंद पडचे म्हणल्यार आसो. 2 दीस बँक बंद म्हणल्यार आमी कितें पडले बंद. त्यामुळे जे कितें आसा पळय ते पब्लिकांनी थोडें हें करूं जाय न्ही. ज्यांचे ब्लॅक मनी आसा त्यांचे व्हडले, तांकां प्रॉब्लेम जातलोच. अचानक निर्णय घेतला ताका सहमत ना, पण त्याचा जो निर्णय हा तो एकदम तात्काळ घेतला. कारण लोकांक थोडे इनकन्विनियन्स जातले, पण लाँग टर्म सगळ्यांक बरें जातलें. आनी ब्लॅक मनी आसा स्टॉकांक तो भायर काडचो लागचो आनी गव्हर्मेंटाचेर बरें. प्रधानमंत्र्यान राज्यान मध्यान राती 500च्यो आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्यात. तातूंत तुमी सहमत आसा? Actually, I have not read the paper, but I heard that I don't know what today, yesterday midnight. but it's not fair. It's not fair. They should announce now before. It's not fair. Only for businessmen is okay. प्रधानमंत्र्यान राती घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून खुबशा सामान्य जनतेचेर बरोच परिणाम जाला. पळयात कांय लोकांची मतां. I would say it's a sudden decision, but at the same time it's also a good decision because people hardly visit the bank and they transact money through the ATMs.
But for common man, it's very difficult because if you go to a vegetable vendor, for example, and if you give him a 500 rupee note, and if he need, and we need change, and if he doesn't have them, then what is the plight of his daily wage? And the ones who are on daily wage workers as well, how are we supposed to pay our people who come at home? So that also may have, you could say, impact on people, in my opinion. तुमकां दिसता की सारको हा निर्णय घेतला तो PM खंयच्या पयलीं घेतला निर्णय न्हू लोकांक पयलीं कळोंक जाय आसलें न्हू पब्लिकाक आनी कितें म्हणपाचें बरो काय वायट आसा हो निर्णय वायट निर्णय आजून सारकें हें करूंक जाय आसलें कन्फर्म करूंक जाय आसलें न्हू तेन्ना हें घेवंक जाय आसलें डिसिजन घेवंक जाय पूण ते म्हणटा काळ्या पयशांचेर ताब्यात हाडपाक लागून हो केला निर्णय कांय ताब्यान घेवपाचें बरें आहा बरें पयलीं पब्लीक लोकांक सांगूंक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी पयलीं कन्फर्म करूंक जाय आसलें न्हू हें आहा न्हू I think so. The 500 and the 1000 rupee notes that are stopped. It is a very good move by the Modi government and by the RBI. That is going to curb black money hoarding, as well as all the money that's coming. The false notes are coming from Pakistan. That's also going to be stopped. The only thing I feel that the Modi government should given the people a little bit more time to absorb this. Now today I have all 500 rupee notes on me. I want to go to the petrol pump, I want to put petrol, but they're not accepting that money. I even went to a restaurant to have my breakfast in the morning. Nobody's accepting the 500 rupee note. What should I do? So that's why we should have been given time to get 100 rupee notes in our pockets. And our banks are closed for the next 2 days. So what should we do about the 500s and the 1000s we have? वो एकदम गुड डिसीजन है और वो सही है इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता सिर्फ ब्लैक मनी वालों को इफेक्ट पड़ेगा छोटे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं इससे सर आपके बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम नहीं सर मेरे बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ता ओके ठीक है सर आपके पास 500 का नोट और 1000 का नोट रहेगा मगर आप एक्सचेंज करने में कुछ तकलीफ नहीं है मेरे को अच्छा मेरा सब कुछ सही है टैक्स पेड कर रहा हूँ मेरे को क्या प्रॉब्लम अच्छा एक आप जिम्मेदार नागरिक है थँक यू ब्लॅक मनी बंद करपा खातीर हो निर्णय घेतला म्हाका म्हणटा दिसता हें नाल्यार आदले नोटी कितें करतले आदले पयशे कितें करतले आतां समज खंय गेले आमी आतां पेट्रोल आमी हें घालिना कित्याक पयशांक लागून ते आमच्या गाडयेन पेट्रोलच ना म्हणून आमी पेट्रोलाक रावल्या वगैरे आतां फाल्यां आमी कित्याक बंद केला ते तेंचे ते जाणात न्हू कित्याक केला ते तेमी प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हाका दिसता कितें तरी ब्लॅक मनी हें करपाक बंद करतालो करप्शन बंद करपाक सरकार डिसिजन घेतला अशें दिसता ओके सर तुमकां काय फरक पडूंक ना आमची नोटीच ना आमकां कांय फरक पडना प्रधानमंत्र्यान मध्यंतराती घेतिल्ल्या डिसिजनाचेर खुबशे लोक बेजारल्यात तर काय समर्थनूय करता ह्या निर्णयाचेर तर जाणूया थोड्या लोकांची मतां केला म्हणजे एका सायडीक सारकें आहा पूण वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दॅट वेर एवर वी गो सो वी कॅनॉट यूज द 500 नॉट्स एंड ऑल example I went for hair cutting and the guy who was there he was not accepting the knot so I said like I cannot do anything just wait for tomorrow let the bank get open first that's it आमची गाडी पळय गव्हर्मेंटाक चलता PWD आतां आमी लायनीक उरला थंय आमची कामां पेंडींग उरला आमी डिझल घालूंक म्हणून हांगा लायनीक उरले न्हू आनी प्लस ते पयशे ते 500 दिता म्हणटा पेट्रोल पंपवाले मोडीकूय तेंचे कडेन पयशे ना मोडीकूय आमकां पेट्रोल घालून पद्दत दवरता मोड दिवपाक म्हणून सो नो यूज ते प्रधानमंत्री कोणाचे आपल्याक बरें केला कोणाक केला खबर ना म्हाका दिसता आपले तेंच्यांनी सगळे पयशे वायट केले आनी आमचे आतां ब्लॅक मनी हे म्हणून आमकां त्रास करता हिंगा थँक्यू वेरी मच
कडेन आतां 500चे नोटे आसलेले ते राती 2 पासून सगळे आमी हाडून घेवन कॅश घेवन गेले आनी आतां आमचे कडेन चेंज ना आतां भितरले जाल्यार पूण कोणे 500चे बी घातले जाल्यार तुमी घेतात नोटी? आतां सद्या घेवचेच पडले न्हू 2 दिसांनी कितें करतले लोकांक वाटेर दवरचें पडटलें न्हू जाल्यार. आनी पीएमान घेतलेल्या निर्णया कडेन तुमी सहमत आसा? एक्चुली सारकें आसा तेजें कितें काळें धन आसा तें पळय भायर सरतलें तें हाचें पूण 4-5 दीस पयले आनीक घेवचें तेंच्यांनी कित्याक लोकांक तेंच्यो नोटी भायर येयसर न्यू नोटी भायर येयल्या शिवाय तेंचे एक्सचेंजूय जावचे ना कशें करतले आतां एक्सचेंज लोक आतां सगळे जाण आतां लायनी करून आसात मोड ना म्हणून 100चे घालपाचे पण 300चे घालतात ते 200 आसा म्हणून 200 पळोवन आनी 500चे 300चे घालतात 200 परत मेळटले म्हणून तेजो व्हडलो प्रॉब्लेम आतां हे अचानक बरोबर न्ही आनी दुसरी गोष्ट हेज्या वयल्यान गव्हर्मेंट सर्वंट केन्ना ऑफिसार वता तेजे वयल्यान लायन पळय. पण पीएमान घेतलेलो निर्णय तुमकां योग्य दिसता? निर्णय आतां ते आमी सांगूंक शकना कित्याक सद्या आमी सफर जाता एक आमी 100% निर्णय आतां तूं जाणा आनी त्या लेवलार घेतला म्हणटकीर तेंच्यांनी बाकीच्या लोकांनी करपाक जाय आमी मांडली ना आमचें पळोवया आमचो सफर जाता ते आमी तुमकां सांगता. कितल्याचे पेट्रोल घातला आतां? आतां अजून घालूंक ना 500 नोट घेवन येयला तो म्हणटा मोडचे पयशे ना म्हणटा आमचे कडेन सद्या मोडचे पयशे ना काल कांय 3000 ATMचे विड्रॉ करून तर आतां उरले मोडचे पयशे हाडून दिवपाचे बरें गव्हर्मेंटान गेलो बरें हांव मानता एटलिस्ट 15 दीस पयलें सांगपाक जाय आमी जर चेंज करता सेकेंड थिंग आमी नुस्तें कितें घेतलो जाल्यार आमचे 500 नोट 3500 नोट ATMान तर 10 दीस पयलीं बंद करूंक जाय ATMानूय बंद करूं फुडें आमी आतां 4 दीस कशें काडपाचें आमकां टेंशन आतां दुधाक वयतना मोडचें पयशे जाय ब्रेडाक सोयल्याकूच मोडचें चेंज नासतना तुका कांयच जायना हरशीं खंयच्या शॉपार गेलो जाल्यार पयलें चेंज दी म्हणटात आतां ते 500ची नोट जर घेवन वता तांकां कांयच मेळटना फुडें कितें करपाचें 2 दीस कांय ना म्हणटा मागीर फुडें कितें ATMान हेंच्यांनी 15 दीस पयलें 100 नोटी दिवपाक जाय आमच्या वर्सां 100 नोटी आसलेल्यो मागीर वर्सां 3000 500चे आसा तांकां आतां मोडचे पयशे ना म्हणल्यार अशी स्थिती आहा की बॉल्सान पयशे आसून हे प्रपोज अरेंजमेंट जाल्लो ओके ते कितें म्हणटा पळय न्हू ब्लॅक मनी ते ओके मानता कोण ब्लॅक आहा ते ब्लॅक तेंचे आमचे बारीक सामान्य मनशाचें कितें सामान्य मनशाचो प्रॉब्लेम थँक्यू. प्रधानमंत्र्याच्या अचानक निर्णयाचेर कांय बिझनेसमॅनांचेरूय असो बरोच परिणाम जाला. जाणूया कांय जाणांची मतां. एक्चुली असलें कितें जालें की पेट्रोल पंपाक चड पयलीं अफेक्ट जाता आनी राती हे प्रधानमंत्र्याचें भाशण जायना फुडें लोकांनी पयलीं हांगा रांग करपाक चालू केली. प्रत्येक जाण आपले 500 रुपया हाडटा 1000 रुपया हाडटा आनी 100 रुपयाचे 50 रुपयाचे पेट्रोल घालता. जितले पर्यंत आमचे कडेन चेंज आशिल्ली पळय तितले पर्यंत आमी चेंज दिली. जेन्ना आमची चेंज आमचे 100 रुपयान 50 रुपया सोंपले आनी एनीवेज 100-50 कमी जाता आतां 500च पयलीं पासून येता खूब तेंप जाल्यार 500-1000 चड येता. सो हे आमचे रोखडे एक अर्द वरा भितर सोंपले. ताजे नंतर जी झगडी सुरू जाली मारामारी 2 पुलीस आपयले मदत करपाक ते दोगांनी जाले ना म्हणून शेवटी 10-12 पुलीस हांगा आयले तरी लोक झगडपाक लागले. राती 3 पर्यंत हांगा मोठी रांक आशिल्ली आनी फक्त झगडी आनी हें काडपाक आमकां बेजार आयलो. आतां पेट्रोल पंप आनी हॉस्पिटलांक 11 तारीख पर्यंत घे म्हणलां म्हणजे 10th मिडनायट. सो ही जी आतां सगळी झगडी आनी हें सगळें आसा पळय हें आमकां 10 तारीख रात पर्यंत आसा. 10 तारीख रात पर्यंत आमी 500 आनी 1000 घेतली पूण आमी मोड खंयच्यान दिवप हें व्हेरी डिफिकल्ट. पुलीस प्रोटेक्शन आसा पुणून हें मातशें पुलिसांनी बी प्रोएक्टिवली सगळे कडेन येवन मदत करपा जाय. आमकां भरपूर केल्या. सो विदावट पुलीस प्रोटेक्शन हांगा आमकां बिजनेस चलोवपाक कठीण. 24 hours आमकां पुलीस प्रोटेक्शन हांगा लागतलेंच नाल्यार रात्रीच पळयल्या आमी मारामारी. आतांय लोक 500 आनी 1000 घेवन येता. सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न म्हणजे फॉल्स नोटी ज्यो सामक्यो नव्यो कश्यो दिसता त्यो नोटी कितें आनी कश्यो आमी चॅक करपाच्यो इतल्या गर्देन हें सामकें डिफिकल्ट जालां आमकां. पळय आमचे सगळ्यांचो प्रधानमंत्रीचेर खूब विश्वास आसा आनी जें कितें डिसिजन घेतलां तें बऱ्या खातीर आसतलेंच हाजेर आनी कसलोच दुबाव ना. ताजे डिटेल्स आमकां कांय कळपाचें ना की कश्यो कित्याक कितें पूण हें डिसिजन ओवरनायटूच घेवपाचें हें अशें आमकां तरी दिसता आनी ते खातीर कांय लोकांक त्रास जातले. पुणून जनरली जो प्रामाणीक मनीस आसा हे कंट्रीन ताका 1-2 दीस त्रास जायत पूण ताजे नंतर त्रास जावचो ना. आनी आमचे सारके जर पेट्रोल पंप धर किंवा आनी कितें धर आमी तितले तरी सहकार्य करपा जाय न्ही. 2 दीस त्रास जातले पूण 2 दीस सहकार्य करपाचें. ताजे नंतर इल्ले नोटी येतल्यो न्ही मागीर पळोवया कशें कितें जाता तें. कित्याक हें फर्स्ट टायम असलें कितें तरी जालां न्ही
म्हणटकीर प्रॉब्लमूय कितें येता तें फर्स्ट टायमूच कळटलें. पूण बऱ्या खातीर जाला अशें दिसता. बऱ्या खातीरूच जाला न्ही. मान्य आसा ऑफकोर्स मान्य आसा. म्हणजे हाजे परिणाम कितें जातले ते दिसतले, पूण ते येदे व्हडले हाजे खातीर बारीक बारीक परिणाम आसतले, अशे व्हडले खास परिणाम आसतले अशें म्हाका दिसना. पूण जो मोठो परिणाम जावपाचो आसा, जो पॉझिटीव परिणाम जावपाचो आसा तो खूब मोठो आसा ह्या त्रासाचे कंपेर केल्यार अशें म्हाका दिसता. बरीच गजाल घडल्या. जे प्रामाणीक आसा, बिझनेसमॅन आसूं किंवा मिडल क्लास जे कोण लोक आसा तांच्या खातीर हो खूब व्हडलो निर्णय असो म्हाका दिसता. शॉपिंगाक येतल्या कडल्यान तुमी एक्सेप्ट करतात 500,000च्यो नोटी? हां, एक्सेप्ट करता 500,000. अजून तरी काय प्रॉब्लेम जाल्ले ना तुमकां? ना. PMन घेतिल्लो डिसिजन तुमकां खबर आसा की 500च्यो आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्या. सो तुमकां दिसता की निर्णय घेतला तो योग्य आसा? नोट प्रधानमंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून 500च्यो आनी 1000च्यो नोटी बंद करपाचो जो निर्णय घेतला ताका लागून पेट्रोल पंपाचेर खुबश्यो लायनी लागिल्ल्यो आमकां दिसता. तशेंच पयले फावट अशें दिसता की पेट्रोल पंपाचेर पुलीस प्रोटेक्शनूय जाय पडलें, कारण 500च्यो आनी 1000च्यो नोटी घेयना म्हणून लोकांनी झगडी करपाक सुरवात केल्या. आमी आतां पयशे आतां कितें करपाचें आतां? कितें करपाचें पयशे आमी आतां? पेट्रोल पंपार अशें मागीर फुडें कितें करपाचें? पयशे आतां कितें करपाचें आतां? गरज आसता लोकांक, कितें करपाचें? तें सांग म्हण सांगपाचें न्हू तेंकां गव्हर्मेंटाक. सर, पेट्रोल विदाउट भरी नासतना वयता तुमी? हां, घालपाक लागले घातले पेट्रोल, अरावंड घातले पेट्रोल. कांय लोक म्हणटात की सामान्य मनशा खातीर हो एक खूब घातक निर्णय आसा, जाल्यार कांय जाण ह्या निर्णयाक सहमतूय आसात. सरकारान ह्यो नोटी स्विकारपाक बंद केल्ल्यान बँकूय बंद आसात आनी लोकांक प्रश्न पडला लोकां मुखार मोठो की ह्यो नोटी कश्यो बदलून घेवच्यो. बँक ह्यो नोटी स्विकारतल्यो, पूण सद्याक 2 दीस बँका बंद आसात. लोकांक सामान्य जिणेंत कशें शॉपिंग करूंक वा कशें आपली जीण चलोवची हेजेर मोठो प्रश्न उप्रासला. तुका कितें दिसता ह्या बाबतींत? म्हाका दिसता बरें केलां म्हणून. कित्याक जाणां, म्हणजे जो काळो पयसो आहा न्हू तो इंडियन येतलो आनी जे गरीब मनशाक आहा तांकां लाभ जातलो. जशे लोक आयज काल टॅक्स भरिना, जे टॅक्साचे आमकां म्हणजे लोकां खातीर जशे रस्ते करतात, ब्रीज करतात, ताका पयसून खंयसून येतलो. म्हणजे टॅक्साचे आहा तेच आमी यूज करतात न्हू, तेच गव्हर्मेंट आमच्या खातीर यूज करतात. थोडे दीस त्रास जातलो, पूण जे निर्णय घेतला गव्हर्मेंटान ते खंय ना खंय तरी बऱ्या हेका लागून घेतलेले आसा. तेजो कितें ना कितें बरो उपयोग आमच्या देशा खातीर जातलो म्हणून. अरे बॉम्बे वसयतान म्हाजो एक ग्रूप येवपाचो आसलेलो रे. ते आतां बॉम्बेतान गोंया पावल्या, तांकां राती तो न्यूज मेळोंक ना, बसीन आसले न्हू, तांकां राती कितें चल्लां तें कांय खबर नासली तांकां. आतां ते चॅक नाकार तांकां धरल्या गट आनी ते आतां तेंच्या कडेन पयशे चॅक नाकार भरूंक जाय न्हू पयशे. तेणें 500ची नोटी काडून तो म्हणटा 500ची नोटी घेयना म्हणून 100च्योच नोटी जाय म्हणटा. आतां ते लोक 3 शिरकोन उरल्या, ताका आतां कितें करपाचें? बँकी बंद आहात. आतां 2 वरां जालीं ते चॅक नाकार आहा ताका सोडिना ते 100च्योच नोटी मागता. आनी तो म्हणटा आपणा कडेन 100च्यो नोटी ना, 500च्यो नोटी 1000च्यो आहा म्हणटा. आतां ताका फारीक करून तेंच्या कडेन 100च्यो नोटी ना, ते होल्ड उरल्यात तुझं. I welcome this today's decision of Shri Narendra Ji Modi PM, a bold move by our PM actually to curb and minimize the flow of black money in the market today. Initially it will affect us as the cash withdrawal from the banks are restricted, but hopefully
this should subside subsequently. So as the old saying goes, no pain, no gain. Likewise, to get a successful and strong India, we have to support this nation. Support this motion actually with minor difficulties. Support motion by facing minor difficulties. I request all the people and citizens of India to support this motion and this bold decisions. हे जे आता जे नोटी जे चालला, जे मोदी सरकारान एक निर्णय घेतला तो योग्य निर्णय घेतला. जो जॉर्जांकडे ब्लॅक मनी आहा हे आहा तांकां ते बरें आहा, पूण ज्यांचे आतां हे आम जनता जी आहा, बारीक जे लोक आसा तांकां हेचो त्रास जातलो. कारण 2000ची नोट काडली, फाल्यां 1000 हांगा परत आमकां गावचो ना. 500ची नोट तो कितले म्हूण हाडटलो. फाल्यां कस्टमरान एक जर 2000ची नोट हाडून दिली, जानी तितूंतले फक्त 60 रुपया काडचे पडले, तो कितले फावटी म्हणून बँकेन वयतलो हाडपाक, सुटे करपाक हे. कारण हेचेरूच पयलीं लक्ष घालूंक जाय. लोकांनी ते चिंतूंक जाय, ते 2000 घेवचे 100 रुपयाच्यो नोटी घेवंक जाय आनी 500च्यो नोटी घेवंक जाय. फाल्यां अशें दिसलें आमचे 2000च्यो नोटी घेवन आमकां 20,000 घेवन भोंवपाक बरें पडटलें. हें करूंक जायना लोकांनी. पूण आनी जो निर्णय आहा न्हू तो एकाच दिसान असो रातीच जालो. हेचो लोकांकूय त्रास जाला ना म्हणना. ATM बंद जाले, बँक्स बंद जाले. फाल्यां तुमकां जे बँकेनूय पयशे काडूंक गावतले तेचे तुमकां 4000 कितें दिवपाचें अशें ठरयलां तेंच्यांनी. आनी ATMान 2000 दिवपाचे. पूण हेतून लोकांचें भागपाचें ना, कारण हेतून लोकांक खूब त्रास जातलो. आनी तेच्या पयलीं तुमी RBIन जावं खंयच्या स्टेट बँकेनी तेची सोय पयलीं करूंक जाय की लोकांक थंय गर्दी करूंक दिवंक जायना. वी वेलकम दॅट डिसिजन. बरें डिसिजन आहा सादारण मनशाच्या हिशोबान. कारण खुबसो ब्लॅक मनी जो मार्केटान आसलो, जो मनी होल्ड केल्लो तो मार्केटान चलनान येतलो, मेन स्ट्रिमान येतलो. सेकंडली, एज फार एज टुरिस्ट ट्रॅवल लायन इज कन्सर्न, ओन्ली प्रॉब्लम बिकॉज आज आनी फाल्यां मातशें ATM बंद आसा म्हणून 2 दिसांनी जेन्ना रेग्युलरायज जातले तेन्ना एवरीथींग वील कम बॅक टू नॉर्मल. अशें लोकांनी पॅनिकी जावपाची गरज ना. की थोड्यांक हो कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड जावंक ना. नोट्स ह्यो इनवॅलीड इन द सेन्स लोकांनी नोट्स ह्यो डिपॉजीट करपाच्यो आसा बँकेन, आनी बँकेन इन रिटर्न लोकांक न्यू नोट्स मेळपाचे आसा. तितून म्हाज्या दिसान आमच्या बिजनसाक कितें जो इफेक्ट जाता. आमी आज पासून घेतल्या, इवन फाल्यां घेतल्या आमी, की हो आमचो हो इलिगल पयसो न्ही, आमचो कायद्याचो पयसो फॉर वीच वी आर पेईंग इनकम टॅक्स. सो आमचो चलनान चलत रावतलो. फाल्यां आमी तो बँकेन डिपॉजीट जातलो, न्यू नोट्स वील कम आउट, आनी आमच्यो ओल्ड नोट्स आसा बँकेन वतले, आनी थोड्या दिसांनी एवरीथींग वील कम नॉर्मल. म्हाज्या दिसपान जाल्यार बिजनसाक खंयचेच कांय इफेक्ट जावपाचें ना. लोकांनी पॅनिकी जावपाचें ना. आमी एक्सेप्ट करता. आमी आज पासून घेतल्या बुकिंगाक, आनी आमचो पयसो रोल जाय तसो आमी डिझेलाक मोडटा, स्पेअर पार्ट्साक मोडटा, तो पेट्रोल पंपार वतलो. पेट्रोल पंप आज पासून तरी घेता कॅश, इवन फ्यू डेज येतले. पूण म्हाज्या दिसपान जाल्यार दिसना आमच्या बिजनसाक कितें इफेक्ट जातलो. वी वेलकम दॅट डिसिजन.